दिव्यवाणी 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 मुगाच्या भाव भयणीनो पळयतात म्हणजे थंय आसा गे म्हणून थोडी विचारतात. प्रत्येक जण मागण्याच्या मनशां घरा आसलेली मनशां पळयतात म्हणजे लागे म्हजे थंय आसा गे पळयतात म्हजे थंय आसा म्हूण म्हाका कळचें कशें म्हूण पळयतात म्हजे थंय आसा म्हूण म्हाका कशें कळटा म्हूण तो गुर्तू कळलो गे म्हूण. आतां एकलो मनीस बरो शिकपी जाल्यार ताच्या उलाढान कळटा तो कितलो शिकला खोल गूण विशय तो उलयता म्हूण ताच्या त्या उलाढ्यांत ताच्या बिहेवियरांत ताच्या चालींत आनी ताच्या सैमांत आमकां कळटा तो कितलो शिकपी म्हणून कळटा. तशें पळयतात म्हणजे थंय आसा गे म्हूण कळचें कशें गे म्हणून विचारतात. मोगाच्या न्हू पळयतात म्हणजे थंय आसा गे कशें कळचें म्हाका पळयतात म्हणजे थंय सक्तेन बरला गे कशें कळचें गे म्हूण. एक दाखलो तुमच्या मुखार दिता. पळयतात म्हजे थंय रास करता म्हजे थंय राजवट चलयता म्हाका सांबाळटा चलयता म्हण म्हाका कळटा. कशें कळचें तें पळयतात म्हजे थंय आसा म्हूण ह्या रितीन कळटा तो. आनी एक व्हडली मांय तिच्या नातीक आमच्या लागीं आपोवन हाडून आयिल्ली आनी त्या नातीक उलयता तिच्या नातीच्या विशयांत सांगतना आपोवन हाडून आयिल्ली आनी ती सांगता तिका दुखांत आयिल्ली. तें नात 20 आनी ती 4 वर्सांचें 26 वर्सांचें लांब आसा बरें शिकलां BSc नर्सींग केलां आनी लांब आसा पळोवंक भारी लक्षण चेडूं आनी त्या चेडवाच्या विशयान व्हडली मांय ताच्या विशयान दुकान घडयता. म्हज्या नातीक बरें ना म्हणून कांय जाता गे कांय जाता तुज्या नातीक म्हणून तें कांय उलयना गे येवन बसलां. आनी ही म्हणटा ताका थोडे फटेन बळ नासल्या बरीत जाता कांय बळ नासल्या बरी जाता थोडे फटेन मस्त घाम येता तें कांय जाता आमकां घमेन येता. आनी थोडे फटेन ताच्या आमी लागीं ताच्या काळीज डबा जाल्यार आमकां आयकता म्हणटा ही ती आयकता गे हाचें काळीज उडयलें डबा म्हूण. आनी थोडे फटेन तोंडार उसुत्तू ना म्हणटा गे आनी न्हिदूच पडना म्हणटा खंय ताका न्हिदूच पडना म्हणून. आनी तें म्हणटा खंय म्हाका बसल्यार बसूंक जायना व्हडली मांय उठल्यार उठोवंक जायना म्हूण. हें प्रकालें गे म्हूण आमी एक घडी तेचे कडेन उलोवन पळयल्या. व्हडली मांय तेच्या मोगाची देखून थंय बसून आसली तें पुरा. मागीर हांवें कशें सांगचें फादर रडलें तें म्हाका हें खंय कश्ट करांत म्हणून रडलें. आनी ताका उलोवंक जावना मागीर ती व्हडली मांयच उलयली सांगच्यान हुशार आहा व्हडली मांय खंय 85-86 जायत तिची प्राय हांव विचारूं ना 85-86 जायत. ती सांगून रडली हांव खंयच्या कश्टांनी हांकां म्हज्या भुरग्यांक हांवें वयर हाडलें आनी हांव भायर गांवांक कामाक गेल्लीं आनी भायर कामां वचून गल्फा वचून थंय आर्ब्यांच्या घरा हांवें सेवा दिवन थंय तांच्या हांड्यो धुवन हांवें घोळोवन म्हज्या भुरग्यांक वयर हाडलें थोट आनी वयर हाडलें. आनी एकलो पूत बायल्याक परगांवांत आसा आनी पयस घर करून रावला. आनी एकलें चू काजार जावन ताच्या घरा आसा तें बरें आसा. म्हाका म्हणलीं आळंगा ह्या पोरन्या घरांत एक पूत काजार जावन ताच्या व्हंकले सांगाता ताच्या कुटुंबा सांगात आसा. ह्या पोरन्या घरांत फाटल्या घरांत हांव रावतां आनी हें हांगा आसलेल्या पुताचें धूव म्हजें नात ताका 2 जाणां चेडवां. एकलें चेडूं लंडनान नर्स लंडनांत आहा तें ताका अडेज तावन 3 लाख रुपया सांबाळटा ताका आनी तो म्हयन्या 3 लाख बापायक धाडटा. हें चेडूं आळ्यांगा कांय तांकां ना म्हणटा आनी घाम येता अर्द्या डबा म्हणटा न्हीद ना म्हणटा नित्राण जाता आनी बसल्या कडेन बसूंक जायना न्हिदल्या कडेन म्हणटा न्हिदोंक जायना काम करूंक जायना म्हणटा. अशें ह्या चेडवाक कशें कितें हें चेडूं BSc शिकलां आनी शिकपान मस्त हुशार आनी ताणें IELTS एग्जामांत OLT एग्जामांत कोणना 8.5 मार्क हाडल्यात. मस्त हुशार तें पळय OLTS जाल्ल्या उपरांत ताची गत अशी जाली तें कितें तशें आवय बापूय ताच्या लागीं उलयनात आवय बापायन व्हडलें घर बांदलां मुखलें घर आनी फाटल्यान ल्हान त्या पोरन्या घरांत ताचें अर्दें मान काडलां तांच्या फाटली वणो तें लागता म्हणून अर्द्या घरांत
आमी आसा तो गोठो रिपेरी केल्लो त्या गोठांनी आमचो आमी आसा आनी पळया तिशिल्यान ताणें गोठो आनी एक नवो बांदला तो गोठो आंखणी ना ह्या गोठ्याच्यान आमी रांदचें आनी ह्या अर्द्या एका रुमांत आमी न्हिदचे दोगांनी म्हूण ते म्हज्या सांगात आसा चेडूं म्हाकाय प्राय जाली म्हणून आनी आवय बापूय कित्याक उलयनात ना ताणें भायर वचचें IELTS केलां हांगा कित्याक रावलां तें भायर वचचें म्हणून ताणें IELTS जालां BSc नर्सींग केलां भायर वचचें 3 लाख धाडिचे म्हणून आतां फाटलें घर थंय आसा ताजे मुखार गोठो बांदला गोठ्याच्यान आमचें व्हडलें घर मुखल्यान वयर त्या सकयल आमचो कडश्यांत तिचें घर मोगाच्यान तिच्या सकयल कोणी ना ती म्हाताऱ्याला कहता कोणी ना व्हडली माय सांगता कोणी ना तिका कोणा तिका ताप आयिल्लो पियोंक 2 दीस नासलें कोणी देखून हांव थंय वचून रावली आनी हांगा हांव कांय ती सकयल व्हरूंक सोडिनात देखून हांव थंयच रावली आनी हांगा वयर एक क्लिनीक आसा त्या क्लिनिकान काम करता म्हाका 10 वरांत हांव न्हू 5:30 वरां आमसर काम थोडे 6:30 7 जाता काडोंक जाता येताना आनी ती म्हाका 12,000 दितात 12,000 सांबाळ त्या 12,000 आमी दोगां दीस काडटा हिणें सगळ्यांक दिवन तिच्या उतार प्रायाक म्हूण चड कांय दवरुना आनी तिणें काल इल्लेशें दवरलें ताची इल्लीशी वाड कांय 1,000 मेळटा 2,000 मेळटा गी मागीर ह्या चेडवाचे 12,000 तांच्या खर्चाक तांदूळ पेट्रोलाचे जायचे तांकां दोगां जेवणाक जायचे हुशार नासल्यार ताणें बँकान दवरले इल्ले तांतलेंच काडचें हें चेडून तिच्या सांगात रावल्यार मागीर ती पिड्येंत तो पडोवना सडावत कसाय गिसाय कांशेळ जाल्यार करून पियेतात व्हडली माय बरी आहा तिका चलोवंक जाता हांगा आपोवन दोगां जाणां आयिल्लीं चेडी सारलें तूं कित्याक भायर वचना आयपता म्हूण भायर वचना कित्याक तुका भायर वच येत न्हय तें चेडूं आपयता न्हय तुका तें काम मेळना न्हय तुवें BSc जाल्या उपरांत WLT जाल्यार एप्लाय केल्या उपरांत तुका पयिल्लें काम मेळना तें लंडनाचें व्हडल्यो आस्पत्रो तुका आपयता ये म्हणून आनी 3 लाख सांबाळ दिता तुका 3 लाख सांबाळ दिता म्हणून वचेत न्हय तुका थंय वचेत न्हय काम करूंक ह्या व्हडली माय कोण आसा फादर म्हणून रडटा तें ताका दुसरो उलोवंक तें व्हडली माय कोण आसा जर तर म्हज्या पप्पान आनी मम्मान पळयल्लें जाल्यार ताका बरें कर पळयल्लें जाल्यार तिका व्हरून तांच्या घरांत व्हडलें घर इतलीं रुमां आसात 5 बेडरुमाचें घर बांदलां कोणाक तें आसा तीं दोगांय एका रुमान मातयांत उरलीं 4 रुमान खाली आसात येदो व्हडलें घर बांदलां आनी व्हडली मायन केल्लें तोट हाडे तांचो फळ काडटात तीं काडटात इतली बेडो जाला इतलें मिरीन जालां आनी आतां बरी रेटीक ताणें ड्रॅगन फ्रुटाचीं झाडां लावन इतलें ड्रॅगन फ्रूट जाल्यांत कोल्या रेटीक विकल्यांत कितल्या रेडींग रामबुटान जाल्यांत रामबुटान फळां तांबडी फळां पुरू कठीण रेट आली 250 लाखान कितल्यो केजी विकल्यात म्हणून 100 केजी विकल्यो जाल्यार 215 कितले जाले पळय लाखांनी जाले पयशे लाखांनी कितले केजी काडलां म्हणना पुरो रामबुटान बऱ्याचें लायलां पुरो व्हडल्यान पुराचें रामबुटान म्हण तांबडे तो आतां सड्डू माडी लायना आतां तो रामबुटान लायता आनी सड्डू ड्रॅगन फ्रूट कितले आसा पळय ड्रॅगन फ्रूट तांबडें ड्रॅगन फ्रूट हांगाच येवन व्हरतात कांय एकीचे म्हणना लोक हांगाच येता येवन व्हरूंक कितलो लोक येता म्हणना सांगली रेट दवरून व्हरता कित्याक म्हणल्यार आमच्या बरी फळां बरीं आहा म्हूण देखून आवय बापूय म्हणजे उलयनात तांणी व्हडली मायेचो मोग केल्लो जाल्यार व्हडली मायक तांणी सांबाळलें जाल्यार हांव भायल्या गांवाचो म्हाका इतली आशा हांवें भायर वचचें म्हूण व्हडली माय कोणा व्हडली मायक सोडना बिलकूल वचना व्हडली माय कोणा तिचे म्हाका बिरमो दिसता तिका कोणी ना म्हणलें म्हाका बगता आनी म्हाका तांची म्हणलीं उतरां म्हज्या आवय बापायन म्हणलीं उतरां म्हाका आयकतना म्हाका तकली गुंता म्हाका नित्राण जशें जाता म्हूण आनी पोरये घडीत घडलें खंयलें घडीत घडलें पळय तांबडी सारलें आमी खंयलें घडीत घडलें आतां हें कशें एग्रेवेट जालें एकच पटीन तुजें हें वचकत काय वयर पडली कशी एकच पटी तें डबा जावंक कशें सुरू जालें एकच पटी तूं पयलें तूं तितलें गाम्यान वतलें म्हणटालें आतां एकच पटी गाम्यान कितें सुरू जालें पयलें तुका बरी न्हीद पडटा म्हणटालें आतां एकच पटी तुजी न्हीद कशी गेली एकच पटी काळजां डबा जावंक कशें एकच पटी तुका अशें गाम्याचें आनी नित्राण जावचें एकच पटी कशें आयलें तोंडाची रूच एकच पटी कित्याक गेली जेवचें नाका म्हणचें कशें एकच पटी आयलें तुका एकच पटी म्हळ्यार परच्या आयतारा आमकां ड्युटी आली म्हाका शेनवारा रजा दिल्ली आनी आयतारा येजय म्हूण सांगलें थंय कोणी नातलें अर्जंट म्हाका नातलें आयतारा रजी देखून आयतारा हांव काम जाता आनी इल्लोसो लेटय जालो सो थंयच म्हाका 7 वरां जावंक जालीं आनी येताना तिका काळोख पडलो आमच्या घरा गुंडयेन जिरयेन थॉट्स आसचें सकयल अशें वयर सावन गुड्यार तावन देवाचें
देंवून सकयल येताना ती एक गुंडी आसा, आमी पळयली ती गुंडी पयर गेल्ले आमी, ती गुंडी पळयली. त्या गुंडेचेर एक गुंड्यो सकयल म्हळ्ळें मोगाचें कितली गुंडी सकयल माडी आनी पयली गुंडी वयतान पडल्यार आडी पिटो जावन आसात वयतान पडल्यार. आनी त्या गुंडयेचेर ताच्या बापायन एक फातर दवरला. येवन ह्या चेडवान स्कुटार येताना त्या फातरा लागून फोडल्यार तांव सकयल पडाचें आनी मराचें ताणें वांचचें ना काम. गाडी दिवन जाल्यो, राग दाखोवन जालो, बेश्टोवन जालें सकयल जालें आनी ताणें वांचनत नाका, म्हाका 3 लाख म्हयन्याक धाडिनात तें म्हणून. हांगा मोलादीक आवय हें पुरा हांकां शिकाप दिल्ली, हें तोट्यांनी पुरा रिणां रावलें सोडयिल्ली, ही माडी पुरा लायिल्ली, कितलीं वर्सां भायर काम करून ती आतां व्हडली माय जाली हांगा आसा ती मोलादीक. ताका ना हाका डॉलर इंडियाचे 3 लाख रुपये पयशांच्या फाटल्यान. आतां सांगा मोगाच्यान पळयतात मग कोणा लागीं आसा गुर्त कलो कशें कळचें आमकां पळयतात आमचें तें आसा म्हणून. मोगाच्यान पळयतात आमचें तें आसा म्हणून कळसो कसो कळटा म्हणून सांगल्यार जेजूची बिरमोत्व आमचें थंय आसल्यार, जेजूची साल, जेजूचें नाट्य म्हजें थंय आसल्यार पळयतात म्हजें थंय आसा म्हण लेख. जर तर जेजूचें नांतना संवसाराच्यो सक्त्यो म्हजे लागीं आसा, संवसाराची सगत, संवसाराची आशा, संवसाराचे अत्रेग, संवसाराच्यो वडण्यो, संवसाराच्यो वडण्यो म्हळ्यार अडे पयशां फाटल्यान पयशे करचे आनी कोणाकूय खंयचे कश्टांत गत आदार नासल्यांक की तांकां पळयतना म्हाका कांय बगना, बिरमोत्व बगना. हे हांवें कश्ट काडले पयशे म्हाका मात्र आनी कोणाकूच दिजे म्हण ना. हांवें कोणाक खंयची गरजेवंत आसूं दी, तांची गरजो ती पळोवन दी, नासल्यार वचोन दीत. ह्यो संवसाराच्यो वडण्यो. म्हज्यो व्हडल्यो संगती जायच्यो म्हाका मोबायला वयर 2 लाखाची मोबायलां हाडल्यार म्हाका कांय दूख ना, कोणाकय कांय दिय नासल्यार म्हाका पडोवन वचना. पूण म्हाका कितले करशिल्यार व्हडली भुरग्यांक 1.5 लाखाची मोबायलां आनी 20,000चे शूज, 15,000चे वस्तूर कांय म्हाका फरक पडना. ते हांवें काम केल्ले म्हजे पयशे म्हाका. आतां सिंगापूर, आतां बाली, आतां जॉली करूं बाली, खंय वचूं तुका कांय भोगना. त्या दाडा तुजें तें पळयतात सागी ह्या संवसाराचो खोटो स्पिरीट तुका तुजें तें रास करता. संवसार सांपावली सारता एक सवाल, कोलो स्पिरीट तुज्या लागीं रास करता गे म्हणून. आनी जर तर जेजूची बिरमोत्व, जेजूची दया, हेरांचे आसाय कथा पळोवन, ह्या व्हडली मायची आसाय कथा पळोवन त्या व्हडली मायची बिरमोत आयिल्लें चेडूं कित्याक म्हणल्यार ताचें तें पळयतात मग रास करता. आनी त्या व्हडली मांय कोणूच आधार ना म्हणून ताका बगलें. व्हडली मांयची गत कितें हांगा कोण्णी नासल्यार ती ताप आयल्यार सकयल पळोवंक वचना म्हूण ताका गत आसा. व्हडली मांय पळोवन मेली जाल्यार कितल्या दिसांनी तांकां कळात म्हणलें ताचें चेडवाचें सवाल. देखून तिका तिच्या सांगात जाय, तिका आस्पत्री व्हरूंक हाडूंक चॅकअपा व्हरूंक कोण्णी ना तें हांवें आसा जे. तिका थोडे तकली गुलाबरी जाल्यार तिका रांदून इल्लें वाडूंक एकलें जायचें म्हणून. देखून तें भायर लंडना जालें बयन हाका फोन करिना, हाचे लागीं उलयना. व्हडली मांयन ताका हुस्क्यार कणयल्लें, व्हडली मांयचे कस ताका कळीत आसात. पूण ते 3 लाख बापाय धाडटा, एक पयसो ती जिवंत आगी ना गी म्हणलें ती सारिना, तिका एक गरज आगी म्हण सारिना. मगाच्या आतां सांगा तुमी पळयतात मग कोणाच्या काळजांत आसा गी ना गी म्हूण कळसो कशें कळीत जाता. पळयतात मॅचें फेस्त आमी आचारान पुरोवप पेंतेकोस्त आचारान करता आमकां कळचें कशें. देखून एक घडी बरो पळयतात म्या विशयांत एक चूर नियाळ करया आमी. उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 1 तो 2 श्लोक आरंभाक देवान पृथ्वी आनी आकाश रचली. आरंभाक सुरवेर देवान पृथ्वी रचली, आकाश रचलो. आनी पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली, निराकार आकार नातुरलो ताका. थंय दर्यो, हांगा धरण, हांगा झाडां आनी मळबार सोंद्र आनी तारां सुर्यो मळब ते आकारच नातुरलो ताका, आकार नातुरलो, निराकार आसुल्लो. आनी रिती तातूंत खंय झाडां मासली, मणजाती मनशां नातली, रिती आसली. आदी सागोराचेर आदी सागोर आसुल्लो. आदी सागोर अंधकारांत भरलो, काळोख, अंधकार म्हळ्यार काळोखान भरून गेल्लो. आनी त्या काळोखाच्या आदी सागोराचेर देवाचो पवित्र स्पिरीट उदकाचेर चलतालो, उदकाचेर वेतालो. गॉड स्पिरीट वॉज मुवींग ऑन दी वॉटर. गॉड स्पिरीट वॉज मुवींग. तो रावचे कडेन रावचो वत म्हणून तो
तो पवित्रात्मो बेसो एकाडे तावन एकाडे रावले कडेन ऑन द मूव तो सुरू तावन अखेर पर्यंत पवित्रात्मो ऑन द मूव सुरू तावन पळयता हांव आनी वांजेलाच्या निमाण्या अध्यायान थंय पळयता हांव उगडापणाच्या ग्रंथांत ती पवित्रात्मो ऑन द मूव रावल्ल्या कडेन न्ही आसल्या कडेन तो ना तो येता 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 देखून तो सत्याचो स्पिरीट तो एन्थुजियास्टीक स्पिरीट तो उर्बेवंत आसल्या कडेन ते शेळिल्लो न्ही तो उर्बेवंत स्पिरीट ऑन द मूव तो स्पिरीट तो आमच्या भितर जाला तेदा तुजें काळीज आसल्या बरीत दारूण आसना तें मूव जाता ऑन द मूव जाता आनीकल्याचें कश पळोवन तुजें काळीज थंय येता बिरमोत थंय वळटा दया थंय वळटा कुमके साथ थंय येता तशें तेदा पवित्रात्मा आसा पवित्रात्मा ऑन द मूव ही इज ऑन द मूव होली स्पिरीट इज ऑन द मूव आनी नवे तेस्तामेंत पळया आमी धर्मदूताच्या कृत्यांत 19 अध्याय 12 श्लोकांत आमकां कळटा धर्मदूताचें ग्रंथ धर्मदूतांचो ग्रंथ अध्याय 19 आनी श्लोक 2 तुमी फाती येतात देखून तुमी पवित्र आत्म्याक घेतल्यात तुमी पवित्र आत्मा घेतला कित्याक म्हळ्यार तुमी पयलें फाती येयल्यात तुमचेर विश्वास आसा देखून पवित्र आत्मा देंवन आयलो तुमचेर did you receive the Holy Spirit since you believe? तुम्ही since you believe, you received the Holy Spirit, since you believed. तुम्ही फातयेल्या देखून पवित्र आत्मा तुमचेर आयलो म्हणटा म्हाका हें भारी मोगाचें देखून फातये न्ही मुख्य पवित्र आत्म्याक तुजो विश्वास बावार्थ गरजेचो बावार्थ थळ पवित्र आत्म्यान रास करूं तुजेर देखून 19 अध्याय सांगता देखून परतून 19 अध्याय 6 श्लोकान सांगता तें दुसरो श्लोक वो 6 श्लोक एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चॅप्टर 19 वर्स 6 सांगता ताचे हात तांचेर ताणें ताचे हात दवरले आनी मागलें तांणी भासांनी उलयले त्या जाळा शिसांनी हात दवरल्या वेळार पेद्रून आनी शिसांनी तांचेर हात दवरून मागिल्ल्या वेळार कोणाचेर बाबार्थ आसा पळय लोक कोण फाती येयलो पळय त्या फाती येयल्या लोकांचेर तांणी मागणें केल्ल्या वेळार तांणी भासांनी ते उलयले सगळे भासांनी उलयले देवाचें देणें भरलें देवाचो स्पिरीट तांच्या स्पिरिताक रिगलो देवाचो पवित्र आत्मो तांच्या स्पिरिता भितर गेलो आनी ते स्पिरितांत उलोवंक लागले क्रिस्ती जिनी सक्तेन सक्तेन जियोंक पवित्र आत्मो आमकां आदार गरज आमी आसल्या बरीत थंड जिणी जियोंक एकलेक पूण क्रिस्ती आमची क्रिस्ती जिणी आमचो क्रिस्ती बावार्थ आमची क्रिस्ती समोर्त ती समोर्त आमी क्रिस्ती समोर्त ती वायब्रंट ती पॉवरफुली सत्येन जियोवचे टू लिव पॉवरफुली क्रिश्चन लायफ बी फिल्ड विथ द होली स्पिरीट आमी देवाच्या स्पिरितान भरल्यार आमची क्रिस्ती जिणी आमी वायब्रंट जियेता थोड्यांच्या जिणेंत आमी दिसून येता फिरगजांनी पळोवंक गेल्यार आमी थोड्यांची जिणी पवित्र आत्म्यान भरिल्ली ती वायब्रंट थोड्यांची उबुत्तू ना नामके वास्ते क्रिश्चन्स तांचे इतल्याक जेवल्यांक केल्या पयशे जमयले बँकांत जाग्यांनी पुरा जमोवन गेले आनी जरा बसता आस्त गेली मागीर एका दिसा पुरा सोडली आमी गेली हांव देखून देवाचो स्पिरीट तुजे थंय भरल्यार टू लिव पॉवरफुली वायब्रंटली फिल्ड विथ द होली स्पिरीट देवाची कृपा काम करता साल्वासांवा पासत देवाची कृपा कित्याक काम करता गी देवाची कृपा तुजे थंय देवाचें बेसांव तुजे थंय देवाचो स्पिरीट तुजे थंय काम करता कित्याक पासत तूं साल्वासांवा पासत दुसऱ्या वांजेलांत 20 अध्याय 21 श्लोक शांती तुमकां म्हणटा जेजू शांती तुमकां म्हणटा जॉन चॅप्टर 20:21 वर्स 21 शांती तुमकां बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां म्हणटा आनी जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 20 वर्स 22 म्हणटा ताणें तांचेर जेजून तांचेर स्वास सोडलो घेया पवित्र आत्म्याक म्हूण घेया पवित्र आत्म्याक घे पवित्र आत्म्याक जेजून तांचो स्वास तांचेर सोडलो पवित्र आत्मो तांकां दिलो तेन्ना पवित्र आत्मो तांच्या काळजा भितर इगलो जेजून तांचेर स्वास सोडल्या वेळार घेया पवित्र आत्म्याक म्हणून जेजूचो स्वास पवित्र आत्मो तांचेर सोडल्या वेळार जेजूचो स्वास सोडल्या वेळार पवित्र आत्मो तांच्या काळजा भितर इगलो आनी निवास करूंक लागलो पवित्र आत्मो तांच्या काळजा भितर इगलो आनी निवास केलो पयले फावटी नव्या तेस्तामेंतांत एका मनशाच्या काळजांत पवित्र आत्मो रिगो निवास करचें
आमी पळयता. पळयत आत्म्यान शाश्वतपणी सस्ताच्या सस्ता आमच्या काळजांत निवास करचें पळयता. आनी जो आमी पळयता पळयत पुस्तकांत आमी पळयतात मो आयलो तांचेर मार्गदर्शनां दिवंक, तांकां सोलोवंक, तांकां राखोवंक, दुस्माना तावन तांकां राखोवंक, सांबाळूंक, मार्गदर्शन दिवंक, सोलोवंक, तांच्या मती उजवाड दिवंक आनी वायटा ताव सत्य तावन तांकां राखोवंक असो आयिल्लो वय. पूण पर्मनंटली सस्ताच्या सस्ताक आयिल्लो ना. टॅम्पररी आयिल्लो आमकां तें आयिल्लो पळयतात म्हूण दिसता. पूण सस्ताच्या सस्ता तांचे तें निवास करूंक आयिल्लो पळयतात मो जेजून तांचे स्वास सोडून घे पळयतात म्या म्हणटाना पळयतात म्हूण ताच्या काळजांनी निवास करूंक लागलो. आतां मनशान पयले फावटीन पळयतात म्या गेलो जेजून तांचेर स्वास सोडलो. मोगाच्यान उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 2 श्लोक 7 देवान मनशाक रचलो आनी ताच्या नाकांत ताणें ताचो स्वास सोडलो आनी मनीस जीव जालो. मनशान जीव घेतलो. देवान ताका जीव दिलो, स्वास दिलो. आनी आतां जेजू जिवन जेजू जिविताचो सोमी शांती तुमकां शांती जावन आसा फळ साल्वासावाचें. जेजून हाडल्या साल्वासावाचें फळ शांती जावन आसा. शांती तुमकां म्हूण जेजू जिवन जेजू शिसा मुखार येता. शांती तुमकां म्हूण दिता. शांती जावन आसा साल्वासावाचें पयलें फळ. देखून साल्वासाव आमकां मेळ्ळा म्हूण शांती आसतना आमी साल्वासाव मेळ्ळा म्हूण. जर तर आमकां शांती आसा ती देवान दिल्ली शांती आमचे थंय आसा तें साल्वासावाचें फळ आमचे थंय आसा. साल्वासाव आमकां लाभला म्हणलें ताची निशाणी ही शांती जेजून दिल्ली आमकां शांती. एफेसकारांच्या बरयल्या पत्रांत पयलो अध्याय 13 श्लोक 1:13 एफेजियन्स 1:13 तुमी विश्वास दवरलो तेन्ना पळयत आत्म्याची मोर तुमचेर पळयत आत्म्यान तुमचेर मोर मारली. पळयत आत्म्याची मोर सोम्यान आमचेर मारली. आमी विश्वास दवरलो तेन्ना पळयत आत्म्याची मोर आमचेर मारली. देखून आमी सोम्याचेर विश्वास दवरल्या वेळार सोम्याचेर बावडतो दवरल्या वेळार सोम्या फाटी आयल्या वेळार अखंड अचल बावडतो सोम्याचेर दवरल्या वेळार पळयत आत्म्याची मोर आमच्या काळजाचेर आमच्या जिणयेचेर आमच्या सालीचेर पळयत आत्म्याची मोर मारली. पयल्या कुरिंथीकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 19 श्लोक 6:19 यू आर द टेंपल ऑफ द होली स्पिरीट. तुमी देवाचें टॅम्पल जावन आसात म्हूण. टॅम्पल म्हळ्यार खालें टॅम्पल म्हळ्यार म्हाका उडास येता एक पुणशेत खोलें श्रृंगारेल्लें दवरतात म्हणना फेस्ताक एक पुणशेत हांवें पळयलें. खोलें श्रृंगारेन बरयल्लें आमच्या दैवीक खाकुलचें फेस्त जातालें. लोक आनी कळे घरांत हांव आबोली आनी घालतालो त्या कितलें सोबीतकर श्रृंगारयताले ते आल्तार. खोली ते देवीक खाकुलचे आल्तार थंय सकयल आसतली. लोक आनी खोलीन फुलां आबोलीं खळे घरांनी घर बांदल्यो कोलो परमळ कळ्यांचो आनी नित्य त्या फेस्ता दिसता घालचे कितले कळे म्हणना. आमी घडये घडये पळोवनचे ते कळ्यांची सबाय आबोली आनी कळे घालून त्या फाळण्यार श्रृंगारयतात लोक. आयली डेकोरेट बारीक श्रृंगारयल्लें पुणशेत अलंकृत करतात. देखून यू आर द टेंपल म्हळ्यार तें अलंकृत केल्लें तें सोबयिल्लें तें नेटयिल्लें तें श्रृंगार केल्लें हायली डेकोरेटेड श्रायन ऑफ गॉड. तूं जावन आसाय डेकोरेट केल्लें आनी श्रृंगार केल्लें सोबयिल्लें देवाचें टॅम्पल तूं. देखून लुकाच्या वंजेलांत मोगाच्या न्हू अध्याय 20:4 24:49 साडीसन म्हणटा पळया बिहोल्ड म्हज्या बापान बसयलें तें देणें हांव तुमकां दितां. पळय म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणें हांव तुमचेर तुमकां पाठयतलों. पूण सर्गींतावन येवच्या सक्तेन तुमी बळवंत जाय. तुमी त्या बळवंत जायसर सर्गींतावन येवच्या ती सक्तेन तुमी बळोवन पळयत आत्म्यान म्हळ्यार येवन सर्गींतावन येवचें सकत म्हळ्यार पळयत आत्म्यान तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांतच रावंक जाय. तो तुमकां येतलो आनी सक्तेन भरतलो म्हळ्यार एम्पावर करतलो तुमकां सक्तेन भरतलो एम्पावर करतलो सक्तेन भरतलो म्हूण. देखून पावर म्हळ्यार कोलंगा पावर म्हळ्यार एक्सप्लोजीव पावर. पोरांगा कलेंक तांचो जात्रो जातालो आमकां सगळी रात कोलो आवाज कोल एकच पटी खाण उडयल्या बरी जातालें. व्हडल्यो गरनाळी राती मध्यार राती कोल्यो गरनाळी म्हूण तांचो जात्रो घालून जातालो. कोलो एक्सप्लोजीव पावर गरनाळ असाधारण फलितांश दिता एक्सप्लोजीव पावर असाधारण फलितांश. देखून सुपर ह्युमन पावर एक्स्ट्रॉडिनरी पावर दिता
आमकां देखून तो दीस असाधारण फलितांश आमचे तावन येता तो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तें फलितांश म्हाकाच कळना. मादर तेजा म्हणटाली हांव इतलीं कशें इतल्या भुरग्यांक इतलीं आश्रमां बांदूंक म्हाकाच कळना कितें कशें हांवें कशें गेलें म्हूण म्हाकाच कळना. हांवें सुरू करता ल्हान एक केलें, ल्हान एक आश्रम केलें, आतां पळय हांव सगळ्या संवसारार म्हाकाच कळना म्हणटाली ती. तशेंच सान फ्रांस सावेर तो स्पेनांत हांव इंडियाक आयलो, इंडियाक येवन गोंयांत आनी जापानांत आनी परत ताचें खामां ताणें केल्लें तो ताकाच कळीत ना येतवळी कशी पयस बाबा बांदून हाडली गे. देखून एक्स्ट्रॉडिनरी पावर पळयतात म्हूण दिता, सुपर ह्युमन पावर आमकांच कळना कशें गे म्हूण. थोडीं बरीं कामां करतात तांकांच कळीत ना कशें केलें गे म्हूण. भायल्या गांवांक येतात आनी ताणीं कितलीं बरीं कामां करतात, बरीं कामां गरजेवंतांक कितें पावतात तांकांच कळीत ना हांवें अशें कशें केलें गे म्हूण. देखून नैसर्गीक शक्ती बरी भुंयकांप नैसर्गीक शक्ती पळया थोड्यो तुफान बिरगाळी तुफान नैसर्गीक सकत ती त्या शक्ती बरी एकच पटी उठल्यान खंय जावन आयलें उतरां खंय जावन कशें आयलें उतरां भुंयकांप जाल्ल्या बरी कठीण एक सकत तांचे थंय दिसून येता आनी बरीं कामां करतात. देवाक जाय तुका सुपर नॅचुरल बिईंग करूं असाधारण शक्तीन बरोवंक जेजूक जाय. देखून ताणें पळयतात म्हूण दिला. तुका आसल्या कडेन तूं बसोवन आसल्या कडेन तूं रावन पयशे करून इल्ले बँकान दवरून इल्ले जागे काडून आस्त काडून घालून आसल्या कडेन वचोन थंय न्हिदल्या कडेन सर्गा वचोंक न्ही. तुका देवान एक असाधारण शक्तीन बरोवंक तुका पळयतात म्हूण दिला. मदर तेरेसा बरी, सान फ्रांसीस आसीच्या सान फ्रांसिसा बरी, सांत आंतोनी बरी, सान लोरेसा बरी असाधारण करूंक सान फ्रांस सावेरा बरी असाधारण करूंक तुका देवान ही सुपर नॅचुरल सकत एक्सप्लोजीव पावर ऑफ द होली स्पिरीट तुका दिला. मोगाच्या न्हू म्हज्या ह्या जाके जिणेंत हांवें पळयल्लें जायत्या क्रिस्तांवांक सोडवणेचें पयलें फळ शांती पीस आसा, मस्त जाणांक आसा, मस्त जाणां म्हज्या जिणेंत हांवें पळयलां. कितल्या कडेन ट्रान्सफर जाताना हांगा रोमान शिकताना रोमाच्या इगर्जेक मिसांव काम करून घेतालो. मस्त रोमांत आसले इगर्जेन गेलां हांव. एक हप्त्याक 2 हप्त्याक एका म्हयन्याक 2 हप्त्यांक 3 म्हयन्यांक अशें गेलां. मस्त कडेन पळयलां जायत्या क्रिस्तांवांक सोडवणेचें फळ शांती पीस तें आसा तांचे थंय. पूण तांकां तें दुसरें असाधारण सकत ना. असाधारण सकत तें सेकंड फळ असाधारण सकत आमकां क्रिस्तांवांक एक असाधारण सकत आयल्या. थोडीं आमची नर्सां हांव पळयता तांचे थंय लोक सांगता ही नर्स जावयत खंय असाधारण सकत ह्या भुरग्याक थंय कितले फावटी येता विचारता आसता आनी कितले फावटी सांगलें ताका राग येना. थोड्यांक एकटी बेल करता न्हू कोलो खावल्या काप बेल केलें तेंत काम गे आमकां दुसऱ्यान काम ना गे कोलें चॅलेंज करतात कोलें हट्ट करतात आमच्या लागीं येवन आमी बेल करचेंच नाका मेल्यार वडणी म्हूण सांगतात. थोडी येवन कुटून तिंत कित्याक बेल करूं हांवें बेल करचें जालें घडये येवन विचारतात खालें जाल्यार बेल कर म्हूण सांगतात. तें कशें व्यत्यास तांचें तें असाधारण सेवेची सकत पळयतात दिल्या. देखून पूण थोड्यांक सगळ्यांक सडावत क्रिस्तांवांक हांवें पळयलां शांती पीस हें देणें सलवसावचें सोडवणेचें थारण मेळ्ळां थारणाचें देणें तांकां लाभलां. पूण तांकां असाधारण सकत ना. मस्त जाणांक हांवें पळोवना क्रिस्तांवांक ना. समाजीच्या लेवलार पळयल्यार एक पॉलिटिकल एक स्ट्रॉंग लिडर जावचें कितले जाण आमचे थंय लिडर आहात समाजींत कितले जाण आसात कितल्या जाणां मुखार येवंक जाय. इतलें शिकल्या भुरग्यांक इल्लें ट्रेनींग केलें वच भायल्या गांव वच गळोवन हाड तें सुवाय ताका देवान दिल्लीं थालेंत हें गे म्हज्या पुतान करूंक हें गे म्हज्या दुयेन करूंक म्हणलें सवाल आमचे आवय बापाय विचारतात की म्हज्या दुयेंतय खंय असाधारण सकत घाल्या. एकल्याक सेवा करची, एकल्याक गूण करची, एकल्याक प्लॅनिंग करून घरा बांदची, एकल्याक असाधारण सकत लेखां शिकोवची, एकल्यांक फिजिक्साचे थियरम शिकोवची, एकल्यांक केमिस्ट्री आनी खंय विविध देणी दिल्यात. एका कठीण थाळो बरो सुमादूर थाळो तो 100 एकल्या दिवचो ताणें लिपोवन दवरूंक जाता गे. देखून आतां आमी पळया सुकण्यांक पळया कोगळेक मात्र दिला कावळ्याक दिला गे. देखून कावळ्यान हांवें कोगळ्यो बरी शिकता हांवें ट्रेनींग करता हांवें म्युजीक शिकता हांवें म्युजीक कलायता क्लासिकल म्युजीक शिकता हांव संगिता शिकता म्हणून कावळ्यान म्हळ्यार कितलें शिकला कावळो सिंग करूंक जाता गे. कोगूळ पळय देखून कोगळी मात हें दिलां गिदाक दिवना गिदाक आनी एक देणें दिलां अंतराळांत हांव बुमीर पळोवन म्हण जाती धरचें आनी वेगवेगळी देणी दिल्यात. देखून तांणी आमकां कोणें देणी दिलां आमी सोदून काडूंक आनी ती बगूंक जेजू आशेता असाधारण सकत आमचे थंय बगूंक देव आसता. देखून पळयतात तांचें सोडवणेचें पयलें फळ शांती
आनी सोडून दुसरें फळ असाधारण सकत हें सोडून येताना आमकां मेळचें पळयत्यात्म्यान येवचें तें पळयत्यात्म्याक आमी आमचें तें एक्टिवेट करूं ना. आतां मोबायलांत सीम कार्ड आसा मोगाचें न्हू तें आमी एक्टिवेट करूंक देखून मागण्यांत एक्टिवेट करचें. आतां एक्टिवेट करचें कशें म्हूण पळया देखून पळयत्यात्म्याची सकत हर एकल्याक पवित्र स्नानांत मेळ्ळ्या ती आमी जियेत जाय ती सगळी तुजी आशा आसा जे म्हाका पळयत्यात्म्याची सकत जिवनची आशा जाय म्हाका पळयत्यात्म्याची सकत जिवनची आशा म्हाका ती खोली ती असाधारण सकत म्हाका जाय. असाधारण शांती आमकां मेळ्ळ्या देवाची शांती आमकां मेळ्ळ्या पूण असाधारण सकत मेळ्ळ्या गे ती अत्र गूण तूं आसाय गे तूं आशेताय गे ती सकत ती अत्र गूण आसाय गे म्हणलें एक घडी गरबर नियाळ करचें पडटा आज. देखून पळयत्यात्म्याक घेवंक 2 शर्तां आसात. 2 शर्तां पळयत्यात्म्या तुजें तांकां वस्ती करचें जाल्यार तुज्या काळजांत प्रवेश जायचे जाल्यार आनी तुज्या काळजांत ताणें रास करचें जाल्यार 2 शर्तां तुवें पाळूंक आसात. पयलें प्री कंडिशन 2 प्री कंडिशन 2 शर्तां आसात. देखून पयलें प्री कंडिशन काय म्हळ्यार तुजो भावार्थ थीर आसा जे भावार्थ मुख्य जेजूचेर अखंड विश्वास दवरून जेजू म्हजो सोडवंदार तो देवाचो पूत आमच्या सोडवणे खातीर संवसाराक आयिल्लो ताणें कुर्सार वळवळोन म्हजीं पथकां ताणें वळयलीं म्हज्या पथकाची शिक्षा ताणें भोगली म्हज्या पथका खातीर तो कुर्सार मेलो आनी म्हजीं पथकां बक्षिलीं म्हाका सस्ताचें जिवीत ताच्या रकामोले रक्तान म्हाका सस्ताचें जिवीत जोडून दिलां म्हणून हांवें पळयचें हें भावार्थ वो भावार्थ म्हजो. दुसरें खलो भावार्थ म्हळ्यार पश्चाताप रिपेंटन्स ही दोनूच शर्तां थोडे मस्तू सांगतात आनी ते हांवें भोय पुस्तकांत सोदून काडल्या प्रमाणे 2 शर्तां. दुसरें आणकी थोडी तें जायचें हें जायचें म्हूण सांगतात तें तुमी पळया आनी आसल्यार म्हाकाय सांगा खंय तुमकां मेळ्ळ्यार तें कंडिशन वैगी म्हूण पळयार म्हाकाय तर करचें कित्याक म्हळ्यार हांवूय बायबलांत वाचून पळयतात गेलचें जाल्यार कालेन आमी करचें कितें करचें गे म्हणून कितें करचें म्हणून देखून दोनूच आतां हॉटेल घालचें जाल्यार एक बसोवंक आनी जागो टेबलां चेरां बसोवंक मेजां आनी एक बरो रांदपी रांदून दिवंक दोगायला पावता. ही 2 कंडिशनां. ताच्या मागीर ताका स्पेशल एअर कंडिशन जाय एअर कंडिशनांतलीं हॉटेलां बरीं चलतात तशें. देखून तें जायचें हें जायचें न्ही बरो रांदपी एकलो जायचें आनी हांगा बसोवन खावंक गेलो जागो आसाचें तेंत हॉटेल. देखून आमकां पळयतात आमचें तें रास करचें जाल्यार पळयतात एक बाबार्थाचें देणें जायचें मागीर एक पाश्चातापाचें पाताक राडाचें रिपेंटन्स. धर्मसाच्या कृत्यांत अध्याय 2, 30 आनी 8 2:38 Acts of the Apostles chapter 2 verse 38 पेद्रून म्हळें पाताक रडा आनी जिनी बदला तवळो तुमचें थंय पवित्र आत्म्याचें देणें तुमकां पवित्र आत्मा रास करतलो पवित्र आत्म्याचें देणें तुमी घेतल्यात. देखून पाताक रडना तर पवित्र आत्म्याचें देणें मेळना. धर तो सांगता पळय ते देवाचे उतार सांगता द्वेश राग आनी भितर दूख फरीकपण काडटा म्हणजे फरीकपणाचीं चिन्नां तशें जर तर भितर दवरनू 3 दवरून आमी आटयल्यार हांकां द्वेश राग दूख फरीकपणाचें चिन्नां ही ग्रिवेन्सस आमचे दवरून काळजा भितर दवरून आमी ते आटयल्यार पळयतात आमकां मेळना. देखून जेन्युइन सॉरो फॉर सीन जेन्युइन सॉरो नीज दूख पथकांची रिपेंटन्स देखून पाश्चातापाची खुणां तुजे थंय दिवनाचे गूंड नीज पाश्चातापाची खुणां तुजे थंय दिसल्यार तुजी पळयतात सकत तुजे थंय रास करता. मगाच्यान आनी एक सवाल मस्तू लोक म्हजे लागीं विचारता कितें म्हूण सांगल्यार पळयतात थोड्यांक चड मेळ्ळा थोड्यांक चड मेळो ना. आमचो मागण्यांचो ग्रूप आसा तांकां चड मेळ्ळा हांकां उणो मेळ्ळा म्हणून. थोडीं म्हणटा आमच्या घरांत वणयेक आनी बायक चड मेळ्ळा आनी एक वणयेक आनी आमकां वणाकी चड मेळो ना म्हणून. एकल्या चड दिता गे एकलो उणो जाता गे म्हणलें सवाल. हें सवाल हांवें विचारूंक जाय म्हणचें हें सवाल तर्काक रावना. हांगा सवाल विचारचे तुका पवित्र आत्मो चड मेळ्ळा म्हणलें सवाल न्ही. तुका पवित्र आत्मो चड मेळ्ळा ताका पवित्र आत्मो चड मेळ्ळा म्हणलें सवाल न्ही. तर कळ्ळें सवाल हांगा तूं पवित्र आत्म्याक चड मेळ्ळाय गे तूं मेळ्ळाय गे पवित्र आत्म्याक तूं चड मेळ्ळाय गे पवित्र आत्म्याक तुजें तें रास करूंक तूं चड दिताय गे पवित्र आत्म्यान तुजें तें चड सक्तेन बरोवंक तुका चड सक्तेन बरोवंक तूं पवित्र आत्म्याक चड सहकार दिताय गे तूं पवित्र आत्म्याक चड अत्रेकताय गे तूं पवित्र आत्म्याक चड ताणयताय गे तूं तुज्या पाताक चड रडटाय गे तूं तुजो भावार्थ थीर करताय गे बळवंत करताय गे जेजू थंय. हें सवाल मुख्य. देखून पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा म्हळ्यार
म्हणल्याक कशें सांगचें तूं पळयतात सरेंडर जालाय गी, समर्पीत जालाय गी, त्या वेळी थोडी निशाणी तुजे थंय दिसून येतात. थोडी पळयतात सरेंडर जातात. हें चेडूं पळयतात सरेंडर जाला, व्हडली मायचें नात, हें व्हडली मायचें नात, तें पळयतात सरेंडर जालां. आनी थोडी निशाणी ताचे थंय देंवून येता. तें व्हडली बायन मोग केलो तो आनी एकल्याचो चेडवाचो, तें लंडन वचून 3 लाख बापायन धाडटा. एक पयसो त्या व्हडली मायक धाडिना. व्हडली मायन थायचो कोण दाटो केल्लो. ताका येताना बायतावन येताना ती इतलें वस्तू हाडटली, खेळोंचे हाडटली, हाका उणें, धाकट्याक उणें. आज धाकट्याक थंय पळयतात मग रास करता, देखून तिची सेवा तिका कोण दिना. ह्या 86 वर्सांचेर तिका त्या फाटल्या घरांत घालून ती वांटल्या गी, मेल्या गी पळोवंक कोण दिनात. तिका उदक आसा गे घरा, नाल्या गी ती कोण येवचनात. ही वयलीं मनशां बिलकूल तिलनी पळयनात. मेल्यार तुका पळोवंक पुरता म्हण एक सांगलां तितल्यांत. देखून एक निशाणी पळयतात मग तुजे थंय आसा म्हणल्याची निशाणी तुजे नाट्य, तुजे स्वभाव, तुजे नाट्य तें तुजो नाट्य आनी तुजो स्वभाव, युअर नेचर अँड युअर कॅरेक्टर शूड बी दॅट ऑफ जीजस, लायक जीजस. टू बी लायक जीजस. युअर कॅरेक्टर अँड नेचर शूड बी लायक जीजस क्रायस्ट. म्हजी लायक्स म्हाका लायक जीजस क्रायस्ट. आवर लायक्स म्हाका कालें लायक आसा. म्हजी आशा केली ती जेजूची आशा बरी जायचे. त्या दाळ पळयतात मग तुजे थंय रास करता म्हणल्याचें तो निशाणी, ती निगंट निशाणी. देखून पळयतात मातसो फावर, आत्मीक देणी आनी मागण्याची भास तुका दिता. थोड्यांक मागण्याची भास पळयचे, थोडीं हांगा मागण्या करतात, म्हाका आयकाय जाता तांची मागण्याची भास, ती मागण्याचो ताळो, तो मागण्याची भास, मागण्याची उतरां. वय द लँग्वेज ऑफ द प्रेयर, द प्रेयरफूल लँग्वेज तांची पळयतात दिवचो फावर तो. देखून मोगाच्यानो तूं सक्तीन चलोवंक पुरो, तुजे थंय सक्तीन चलोवंक पुरो तुजे थंय. पूण मोगाळ, होली, सत उलोवचें, सोंसणीक दयाळाय जेजू बरी ना. देखून एका फादराबाक म्हजे लागीं एका फादराबाच्या विशयांत म्हजे लागीं ताचे थंय पळयतात आसा गे म्हण एकल्यान विचारलें. देखून हांवें सांगलें फादराबा थंय आसलो पळयतात हांवें खंय पळोवना म्हूण सांगलें. त्या फादराबा थंय आसा म्हूण सांगलें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका इल्ल्या तेंपा पयल्यान त्या फादराबान सांगिल्लें, कित्याक म्हळ्यार त्या इगर्जेंत ते इगर्ज बांदूंक चिंतले आनी एकल्या शेजाऱ्यांनी इगर्जेच्या लागून तांचो जागो आनी तांणी केस घाली, इगर्जेचेर केस घाली, आमचो जागो इगर्जेच्या कंपाउंडांत आसा म्हणून आनी तांच्या मॅपार आसा म्हणून. आमकां इगर्जेक तो जागो जाय जालो, नीट जागो जाय जालो. पूण दिशिल्ल्या मनशांनी केस घाली हांचेर, ना जागो दिजेत म्हणून. तो कितलो गी 40 सेंट जागो कितलो गी जायत म्हणून. आनी मागीर काय करचें म्हणून सगळो ना आमी केस घाल्या, हायकोर्टाक या, सुप्रीम कोर्टाक या, त्यो आमकां जागो जायजेत ताका सोडचो नाका म्हणून. ना फादर म्हणून कुर्तीक आनी हांगाची कुर्तीन कलय दिता पळया तिर्पू म्हणून पळयलें. हांगाच्या कुर्तीन तो जागो तासो म्हणून आयलो. मागीर फादराब एकलो तांच्या घरा गेलो. हे पुराव वचोन उलोवन वयले ती आयकूंक ना, आमचो जागो आमकां जायचे, तो आमचो जागो म्हणून. इगर्जीक उणें जाता, इगर्ज बांदूंक आनी बरो मस्त कश्ट जाता. देखून तांणी परतून मागोवंक गेले ताच्या लागीं दी म्हणून. तो म्हणलो हांव दिना, इतली रेट दिजे म्हाका, येवलेली रेट चलता. त्या रेटीक तांकां काडूंक जायना तो जागो. त्या रेटीक जो मागलो पुरो पयसो ताका दिलो जाल्यार इगर्ज बांदूंक जायना. देखून आमकां उण्याक दी, उण्या दिना म्हणलो. ह्याच रेटीन म्हाका दिचे ना त्या रेटीन दुसरे काणे येतात म्हणून. कांय करूंक जायना. त्या दाडाक आनी खाली गेले म्हळ्यार फादराबागे बरी केक आयली. आतां क्रिस्मसाक तांकां वीश करीचे. तांणी जागो काणयलो, तांणी दोरो बांदलो, इगर्जीक आतां बारीक जागो अशें वचाचें आनी पुरा. आनी इगर्जीक शिशीन घालची म्हणून आनी खालें खरें म्हणून प्लॅन त्यांनी बदलिल्लें आनी पुरा केलें. पूण फादराबाक ह्यो बऱ्या कुटुंबांनी बरी केक हाडिल्ली. आतां फादराबाक ताका वीश करूंक वचलें. फादराबान सगळ्यांक वीश केलें. फादराबा बगलें ताका मागणें करताना त्या क्रिस्मसा दिसा सकाळीं मागणें करताना फादरा बगलें ना ताका वीश करचें म्हूण. 26 तारखेर ती आयिल्ली केक तो काणयलो, तांकां दिवंक गेलो. तें पॅरीश कावन्सिलरांच्यान पळयलें आनी तांच्या घरा व्हडली केक व्हरून गेला आनी तांकां कळ्ळें. त्यो सगळ्यो आयल्यो, तुमी तशें करचें सोमांगी, तुमी कशें केलें, तांच्या घरा कशें गेल्यात, कशें केक व्हरून दिली गी म्हूण. कित्याक म्हळ्यार फादराबाची साल, फादराबाचें नेचर आनी फादराबाची नाट्य ताचें सैम तें देवाचें सैम आयिल्लें. तो कितें सदांनी बीस पेटयता पळय त्या पळयतात बरोवन पेटयतालो तो. पळयतात लागीं आयलो, समेती लागीं आयलो. तो बावार्थ घट्ट आसलो. ताणें फाताक तो रडतालो हर एक दिसा. आनी देखून तो ताचे थंय पळयतात चड भरतालो.
देखून ताणें व्हरून ती केक दिली. ह्या फातराबाताई दोळे धांपून सांगता पळयतात मग रास करता व्हडा मापान त्या सक्तेन भरलो पळयतात म्हणजे जेणें पळयतात मग ताचे अखंड रितीन संपूर्ण रितीन ताचे ते रास करता. देखून गलातीकारांक बरयल्या पत्रांत 5 अध्याय 16 श्लोक 20 आनी 2 16 20 आनी 2 लेटर टू गलेशियन चॅप्टर 5 16 to 22. देखून पवित्र आत्म्यान बरलाय वय कशें कळी जाता कशें कळून तुका कसली आशा तुका दणकणयल्या, कसल्यो ओडण्यो तुका दणकणयल्यात, कसली आशा आनी ओडणी तुका आसा. वायट सक्तेची आशा, वायट सक्तेची तिणें दिली, वायट सक्तेन दिल्ली आशा गी, वायट सक्तेन दिल्ली ओडणी गी, इवल स्पिरितान दिल्ली आशा गी, इवल स्पिरिताच्यो ओडण्यो गी तुजे ती आसचे. ह्या सोम्याची आशा, सोम्यान दिल्ली आत्मीक आदर्श तुजे ती आसल्या. कसले आशा तुका अपेक्षीत आहे, खंयच्या आशाक खातीर तुजी जिणी वचोन आसा. देखून गलातीकारांक बरयल्या पत्रांत 19 श्लोक सांगता अणिस्कळपण, फसडेपण, माट मंत्रां, दुस्मानखाई, झगडें, मोसोर, राग, स्वार्थ, माणाभेद ताका पळोवन तिशेन उलोवचें ना, हाका पळोवन माणाभेद. आनी मागीर थंड खंय उरबात ना, पळयतात मातशी कांय धर्माच्या विशयांत समर्थी विशयांत उरबात ना. गेल्यार जाता वचना जाल्यार इगर्जे वचून मांडो खंय उठोवन आयल्या कुंभार कोण आयल्या आनी इगर्जी गेल्या बरी थंड कांय ना तें शेणें उदक आपल्या मडकेन तशें. आनी बेबदेपण, येरांक पळोवन पडकळ, पडझाळ पोटांत झाळ येरांक पळोवन. देखून पळयतात ही संवसाराची म्हणटा गलातीकारांक बरयल्या पत्रांत हे संवसाराची तुका व्हडणी संवसाराची आशा. आतां आत्मीक फळां पयलें मोग, दुसरो संतोश. क्रिस्तांव तें संतोश आसा जाल्यार दुसरो शांती न्ही. पयलो मोग, पळयतात तेंचें फळ, पयलो मोग, दुसरें फळ संतोश, तिसरें फळ शांती, चवथें फळ तुजें तें पळयतात तेंचें चवथें फळ पेशन्स, सोंसणीकाय. मागीर तुजें तें सोंसणीकाय, बरेंपण आनी विश्वासीपण, स्वादमान. ही सोंसणीकाय, दयाळाय तुजें थंय आसा जें, आनी बरेंपण, विश्वासीपण तुजें थंय आसा जें, स्वादमान तुज्या आसा आनी बरेंपण आनी बळेंपण तुजें थंय आसा जें. ह्यो णव फळां पळयतात मागीर तुजें थंय आसात हें जावन आसात. देखून गुर्तू पळयतात म्हूण तुजें तें रास करता म्हूण. हें जेजूची साल आनी जेजूचें नेचर ताचें सैम आमचें तें घालन ह्या चेडवान पळयतात म्हूण आसा म्हूण दाखयली रीत आमची जावं दी. आनी त्या फातराबान पळयतात म्हूण ताचें तें जियेता म्हणली दाखयली रीत आमची जावं दी. आमची खाली शेळी जिणी न्ही, उर्बेन बरली क्रिस्तांव जिणी जिवंक पळयतात म्याक परवा पेंतेकोस्त आचारण करता व्हडा अत्रेकान आमी स्विकार करया. आमेन. दिव्यवाणी